सांग मॅडम. तुमकां खबर आसा की आत्ताच आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाचो एक फावटी आमी ताच्या घरा समोर धरले तेन्ना तो असेंब्लीत आशिल्लो, सो वी कूड नॉट मीट हिम. बट दॅट डे त्या दिसाक सीएमांच्या म्हणजे पोलिसांनी आमकां डिटेन केले आनी मागीर सोडले. सीएम मेळूं ना ह्या कारणाक लागून आमी सद्बुती यात्रा आमी साखळी पळयली आयतारा दीस. थंय वतकीच आमकां पोलिसांनी अडयले, कंप्लिटली कॉर्डन ऑफ केले, आमकां मुखार खंयच वचपाक दिले ना. आमी फक्त एक बुके घेवन वचपाचें ठरयलें आनी आमी आमचे अगदी शांत तरेन गांधीयन स्टायल विदाउट एनी वॉयलन्स आमी वचपाचें पिसफुली वचून तांकां बुके दिवपाचें ठरयलेलें. थंय वतकीच एक वेगळेंच चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. तो 1000पेक्षा चड लोक बीजेपीचे थंय जमा जाल्ले आनी दॅट होल रॅली वॉज लेड बाय नो अदर पर्सन पण आमच्या सीएमांची घरकान्न आसा, तिनं ती रॅली लीड केलेली. म्हाका एक कळना, आमी फक्त थोडे लोक आशिल्ले थंय काँग्रेसीचे आनी आमकां ते भिले काय कितें इतली व्हडली रॅली घेवन ते थंय आयले, जमा घेवन आयले. आमकां अशें कळ्ळें मागीर कितें फातर भितर बी हाडून दवरलेले. आतां खरें का खोटें तें हांव ना कळो, पण इतली व्हडली रॅली पळय तेणी हाडपाची गरज कितें. ते सीएमाची मिसेस म्हणटाली आमी 5 लोक घेवन आयिल्ले आसा. आनी तुमी त्या 5 लोकांक भिले काय कितें तितले हजारांनी लोक थंय घेवन आयले. आनी त्या दिसाक एक वायट घटना जी घडली तेजें म्हाका खूब खूब दुख्ख आसा आनी ती म्हणटकीच आमची जी बायलां आशिल्ली, काँग्रेसीची बायलां जी आशिल्ली तांकां मॅन हँडल केले गेले, कपडे पिल्ले गेले. 3 जणी आशिल्ले, दोगींचे हात धरून तांकां खेचले, रगत आयले. तशेंच एक NSA आमचो वर्कर आशिल्लो, ताका थापट मारली, कानार थापट मारली आनी ताका सुद्दां मॅन हँडल केले गेले. सो हेचो आमी सामके निशेध करता. अरे आमी पिसफुली वताले आनी तुमी आमकां मॅन हँडल कित्याक करता? आमी काय तुमच्या वाटेर आयला काय ना, आमकां वचूं द्या न्ही मुखार. आमी शांततेन वता, आमकां तुमी सायडीन तुमी आमचे बरोबर चलात, प्रोटेक्शन दियात. पण म्हाका दिसता पोलिसांची बी हेच्यात चूक ना. हेच्यात जी चूक आसा ती भाजपची आसा. कित्याक त्यांनी पळय इतलो मोर्चो व्हडलो हाडलेलो आशिल्लो, 1000 ते म्हणटा 5000, हांव ना कळो कितले लोक आशिल्ले. पण जर इतले लोक हाडपाची गरज कितें आशिल्ली म्हणून पुलीस थंय आशिल्ले ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक आशिल्ले, त्यांनी आमकां मुखार वचपाक दिले ना. पण जे मॅन हँडलिंग जे झाले, बायलांक जे मॅन हँडल केले ताचो आमी सामको निशेध करता. आनी भाजपाचे सरकार जे पळय आसा आनी होम मिनिस्टर जावन आसा आमचो चीफ मिनिस्टर आनी त्याची घरकान्न तो व्हडलो मोर्चा लीड करताली. हांव तांकां विचारपाक सोदता, तुमी इतले रकस करपाच्या इच्छेन हेतून थंय पावले का कितें? तुम्ही मारहाणी करपाच्या हेतून थंय पावले का कितें आमच्या सगळ्यांवर पावस जावन हो तांकां हांव प्रश्न विचारपाक सोदता. आतां तांकां त्या दिसा त्यांनी आपल्या वक्तव्यात एक गोष्ट आनी सांगितली, थंय 5 जण आसा, आमी 5000 लोक आसा. तुमी तुमची थंय स्ट्रेंथ दाखोवपाक आयले का आमकां मॅन हँडल करपाक आयले का आमकां भंय? तुमी इतले आमकां भिले? आमच्या 5 लोकांक तुमी इतले भिले? आता तुम्ही जर भिले आसा तर बरोबर आसा. तुम्ही जे लोक पळय तुम्ही आता जे केल्ले आसा त्या सगळ्या लोकांनी पळयलें आसा. आनी आतां इलेक्शनाच्या वेळार आमची काँग्रेस पार्टी सगळ्या लोकांक दाखोवन दितली की कोणाची ताकद कितली आसा. हांव लोकांक अपील करता की जे बारीक पार्टी आसा, जे काँग्रेसचे वोट्स स्प्लिट करपाक पळयता, ती सगळी पार्टी बी पार्टी बीजेपीची आसा. तुमकां जर बीजेपीचे राज्य परत येवपाक जाय जाल्यार तुमी चिता. काँग्रेसची कारकिर्दीत केन्नाच अशें हे जावूं ना. तेन्ना तुमी चिंतपाक जाय आनी आमच्या बायलांक न्याय मेळपाक जाय. हेका लागून आज आमी बीजेपीक एक मेमोरंडम दिलो आनी ताका सगळें समजून दाखयलें. मेमोरंडम बरोबर ते फोटो सुद्दां अटॅच केले जे आमच्या बायलेचे पिल्लेले आशिल्ले आनी तेंच्या कडेन सारके उलोवणी करून ताका सगळें सांगितलें की एक्शन तुमी रोखडे घेवपाक जाय. डीजीपीन कितें सांगलें? आपण पळयता म्हणपा लागलो, थंयच ऑफिसर आशिल्ले तांकां तेणी विचारलें की बाबा हे अशें कशें जालें म्हणून.
आमी आनी तांकां एक आणखी सांगितलें DGP की तुमची जी महिला पर्सनल आसा पोलीस पर्सनल तांकां तुमी सारकें ट्रेनिंग द्या की दे शूड नॉट दे शूड हँडल द लेडीज इन अ प्रॉपर वे. त्यांचे कपडे पिंजपाक जायना. त्यांनी हाता मग DGPने खंय म्हटलें की हय आमच्या बायलां म्हणजे पर्सनल पोलीस पर्सनल त्यांनी हाताकच धरपाक जाय आणि कपड्यांवर वगैरे हात धरपाक जायना. तुम्ही 15 दिसाचो टायम दिता म्हणून सांगलेले प्रेस कॉन्फरन्साक ते तुम्ही मेन्शन केला DGP कडेन. कितें सांगलें DGP 15 दिसांनी जातली चौकशी करता अशें ते सांगितलें. ते रेग्युलर उत्तर आसता थँक्यू.